नमस्कार. आर्डेक्सकोच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया राज्यातल्या महत्वाच्या घडामोडींचेर. राज्यात आता मेरेन कोरोनाच्या दुयेंतान 11 जाणांचे बळी गेल्यात. गोंयांत आता मेरेन 2251 कोरोना दुयेंती जाल्यात. हातूंत 894 सक्रिय दुयेंती जाल्यार 1347 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. कोरोना दुयेंताच्या लढ्यात आता राज्य सरकार, नौदळ, तटरक्षक, लष्कर आणि हवाई दळाची मजत घेतले म्हण माहिती केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी माहिती दिल्या. शिक्षकांक कामाचेर आपयल्यार मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन जायना म्हण स्पष्टीकरण शिक्षण खात्याची सचिव नीला मोहनन हांच्यानी दिला. सत्तरीतल्या सगळ्या सरपंचांनी शुक्रारा पत्रकार परिषद घेऊन IITक तेंको दिला. कुट्टी खांडेपारच्या सुमार 7 पंचांनी पणजे भाजप कार्यालयात भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो. MPT कोविड केअर सेंटराची ताक वाडयतले म्हण माहिती कोविड केअर सेंटराच्या मुखेल्यान दिल्या. सरकारान बस मालकांक अनुदान दिवचे म्हण अखिल गोंय खासगी बस मालक संघटनेन मागणी केल्या. पंचायत राज कायद्यांत महत्वाची दुरुस्ती येवपी अधिवेशनात हाडटले विधेयक म्हण पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन माहिती दिल्या. नवशी बांबोळे मरीना प्रकल्पाची जनसुनावणी सध्याच्या महामारी काळात करची न्हय म्हण मागणी गोंयकार अगेन्स्ट मरीना गटामार्फत नवशी बांबोळेच्या थळाव्यांनी केल्या. गुळेली IIT संदर्भात जाल्ल्या PI सागर एकोस्कार प्रकरणात लक्ष घालतले म्हण मुखेलमंत्र्यान माहिती दिल्या. वास्को खारीवाडा वाठाराचो आस्पाव कंटेनमेंट झोनात. इतल्यान आर्डेक्सकोचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्सकोआ ऍपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्सकोआ YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेरेन तुम्ही पळयत रावात आर्डेक्सकोआ. देव बरें करूं.